सांजुवां प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांची कथा. इतलें सांगून जाताच जेजू आपल्या शिसां सोवे भायर सरलो आनी खेद्रोन वळा पलतडी वचून थंयच आसलेल्या एक मळ्यांत भितर सरलो. जेजू आनी ताचे शिस थवळ थवळ थंय मेळटाले जाल्ल्यान गतान पराधीन केल्लो तो जुदासी ती स्वात जाणा आसलो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिसेवांनी दिल्ल्या राखवाल्यांक घेवन दिवे सुडी आनी आथेरां सोवे थंयसर आयलो. आपणाक कितें चक्कड घडोवंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सरन तुमी कोणाक सोदतात म्हणून विचारी लागलो. नजरेच्या जेजूक म्हणून ताणें जाप दिली. हांवूच तो म्हणून जेजून तांकां सांगलें. गतान पराधीन केल्लो तो जुदास तांचे सांगातास उबो आसलो. जेजून हांवूच तो म्हणून सांगिल्लेंच ते फाटीं सरले आनी थरणेक आपटले. परत जेजून तांकां सवाल केलें, कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले, नजरेच्या जेजूक. जेजून जाप दिली, हांवूच तो म्हूण तुमकां सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचोंक सोडा. तितल्यार शिमाव पेद्रोन आपणा लागीं आसलेली तलवार भायर काडली आनी श्रेष्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. थवळ जेजून पेद्रोक सांगलें, तुजी तलवार पोत्यांत घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली खालस हांवें पियेना येगी. थवळ सैनिकांनी सैनाधिपतींनी आनी जुदेवांनी धाडलेल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका अन्नास सरशी व्हेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेष्ठ याजक जावन आसलेल्या कैफासाचो मांव. सगळे परचे पासत एकल्या मनशान मरचें बरें म्हूण जुदेवांक सुचान दिल्ली कैफासानच. शिमाव पेद्रू आनी आनी एकलो शिस जेजू फाटल्यान गेले. हो शिस श्रेष्ठ याजकाचे वळखीचो देखून जेजू सांगता थंय श्रेष्ठ याजकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू भायल्यान दारवट्या सरशें रावलो. श्रेष्ठ याजकाचे वळखीचो तो आनी एकलो शिस भायर आयलो आनी दार राखवाल्ले लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. थवळ दाराक वळून पेद्रूक म्हणाली, तुवें ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय? पेद्रून जाप दिली, हांव न्हय. हिंव कातलें देखून साकर आनी नावकार इंगळ्याचें आकटें पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावन थक घेतले. पेद्रूय तांचे सांगाता उबो रावन थक घेवंक लागलो. श्रेष्ठ याजकान जेजूच्या शिसां विशांत आनी ताचे शिकोवणे विशांत विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली, सकडांनी आयका सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. सोमेस्त जुदेव सांगाता मेळटात त्या सिनागोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकले लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां ते जाणात. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसार उबो आसलेल्या नावकारा पैकी एकल्यान जेजूक एक थपड मारून म्हणलें, श्रेष्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव चुकोन उलयलो जाल्यार सूख दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसलो तसोच श्रेष्ठ याजक कैफासा सरशीं धाडलो. एणें पेद्रू आनीक थंयच रावन थक घेतलो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हणलें, तुवें ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय? ताणें नाकारून म्हणलें, हांव न्हय. श्रेष्ठ याजकाच्या नावकारा भितरलो एकलो पेद्रूक कान कातरलेलो सैरो ताचे लागीं म्हणालो, तूं काय ताचे सांगाता मळ्यांत हांवें पळयल्लो न्हय? पेद्रून परत्यान नाकारलें. ते घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत जेजूक ते कैफासाच्या घरांत हावन राजाधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. थवळ फांतें जाल्लें. बस्ट जावन पस्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावळेरांत ते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारलें, ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? ताणें ताका जाप दिली, तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे आधीन करते ना. पिलात तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले,
कोणाकच मरणाची शिक्षा देवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हणून जेजून सांगिल्लें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. थवळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवाचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून साप दिली, तुजेच तकी तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयां तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजे सपर्जेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे आदीन केला, तर कितें केलाय तुवें? जेजून साप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे फाटलावदार जुस्ते आसले, पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून ताका जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो थाळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें, सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगताच पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्हय? तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी? आका न्हय, बाराबासाक सोड म्हणून तांणी बोब मारली. बाराबास एक लुटखार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जरबनांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी खांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जंबळी रंगाचो एक दगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत थवळ थवळ ताचे सरशी येवन नामान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते तापडां मारताले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हणून तुमकां कळीत जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. थवळ जेजू खांट्याचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्राचो दगलो न्हेसलेलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक, म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयतच खुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमीच ताका व्हरा आनी खुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीक चड भियेलो. परत्यान रावळेरा भितर वचून तूं खंय तावन आयलाय म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें. पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी? तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा, तुका कुर्सांवकी म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेणाय गी? म्हणालो पिलात ताका. जेजून साप दिवन म्हळें, वयर थांव तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुजे आदीन केला ताणें आनीक व्हड गुन्यांव आदारला. हे घडये थावन ताका सोडचो म्हणून पिलात उपाव सोदतलो. पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले, हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्हय. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतच पिलातान जेजूक भायर हाडोवन लितोस्रोतोस म्हणजे शिळा दांपणे वा हेब्रेव भाशेन खब्बाता म्हणटले ते सुवातेर ताका सिंहासनार बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो. वेळ दनपारभर जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. खाट ताका, कुर्साय ताका. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमच्या रायाक हांवें कुर्सावचो गी? प्रधान याजकांनी साप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजूक कुर्सार मारच्याक तांचे ताब्यान दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस व्हांवून कठ्ठ्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोल्गोथा म्हणटले ते सुवातेक वचोंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजूक कुर्सार खिळायलो. ताचे सवे हेर दोगांक हेवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक आनी जेजूक मदगात घालून कुर्सायलें. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें.
ते अशें बरयल्लें, जेजू नाजरेन जुदेवाचो राय. जेजूक कुर्सायिल्लो ती सुवात शाराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भासांनी ते बरोवन आसलें देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगी लागलो, जुदेवाचो राय म्हूण बरयनाका, पूण हो मनीस जुदेवाचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान ताका जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां खाण गेलीं आनी तांचे 4 वांटे करून एकेकल्यान एक वांटो घेतलो. ताचो दगलो वयर थावन सकयल म्हणसर शिवण नासतना एकसारको विणल्लो देखून तो घेवन कामेकाक म्हणाले, ओ आमी पिंजचो नाका, पूण सर्ती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळयव्या. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें ताणें वांटून घेतलीं, म्हज्या दगल्याक ताणें सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. ताणें जेजूची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लोयोपासाची पतीण मोरी आनी मगदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये थावन त्या शिसान तिका आपणाची कन्न घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सकट घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकान बरोवन आशिल्ले जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान बरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक धर्याळमें त्या शिरक्यांत बुडयलें आनी एक इत्सोपाचे बडयेक लावन ताच्या वंठाक धरलें. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें, संपदलें, आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्क परबेचो आदलो दीस, दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजूचो वेळ कुर्सार जोडुल्ल्याचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मरण पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या तुमी सतमंचाक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. ताचें एकच एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां. तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. ताणें तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी कडेन बरोवन आसा. हाचे उपरांत आरिमाथेयाच्या जुजेन जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. पिलातान रजा दितस ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. जेजूक आदीं रातीचो मेळोवंक आयिल्लो निकोदेमय रक्तांबळ आनी लोळीसर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसलावणी घेवन आयलो. ताणें जेजूची कूड काडली आनी जुदेवाच्या मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यानी माकून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुठलायली. जेजूक कुर्सायिल्ले सुवातेर एक मळो आसलो. तातूंत येदोळ कोणाकी दवरूंक नासलेलो नवोसो एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान ताणें फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक ताणें तातूंत दवरलो.